देवी सत्पुरुष हांकां नमन करता आनी तशेंच आमचे सगळे पंच मेंबर जेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दाखोवन आयज ह्या खुर्चेचो मान सरपंचाचो म्हाका दिला म्हूण तांकां थँक्यू म्हणटा। आनी तशेंच विठ्ठलदास वॉर्ड नंबर 1चे लोक वेल विशर सपोर्टर जावं ते विठ्ठलदास जावं ते मुनावाडा जावं ते गावडेवाडा हेंच्यांनी म्हाका 2 टायम निवडून दिला आनी तांकांच लागून तेंच्या वोटींग लोकांच्या वोटिंगाक लागून आयज हांव हे सरपंच पद बसोंक पावलो। सो सगळ्याहून आमच्या लोकांक जितले आहा वॉर्ड नंबर 1 तांकां थँक्यू म्हणटा आनी म्हाका दिसता पयलेच फावट वॉर्ड नंबर 1 सरपंच हें पद म्हाज्या नशिबान अशें म्हणना पूण ज्या रितीन लोकांचो प्रेम आहा त्या भाशेन हें पद फावो जाल्ल्या आनी हें आतां ताबो घेतल्या उपरांत जी मोरजे गांवांत कामां आहा ती पायपलायनीन आहा सगळे जे सरपंच जावन गेल्या ती कामां सगळीं पायपलायनीन आहा आनी ती कामां घेवन डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री तसोच मांद्र्याचो आमदार हांकां कॉन्फिडन्सान घेवन ती कामां चालीक लावपाची गरज आसा आनी ती पायपलायनीन आसा आनी म्हाका 100% खबर आहा ती कामां जातली म्हूण। तेतूंतले एक मार्केट कॉम्प्लेक्स मोरजेचे तशेंच दीन दयाल योजना अंडर हेल्थ जे वयर आसा ते सकयल हाडपाचे आनी थंय लायनमॅन जावं कोण आहा सिनियर सिटीजन तांकां लागून ते हें करून ओपन करपाचें आनी ते लोकांक सेवा जातली म्हूण तो एक प्रोजेक्ट आहा। तसोच लायब्ररी मॉडर्न लायब्ररी करपाचोय प्रस्ताव आसा कट्टेवाडा थंय शाळेन। तसोच बिचार तुमकां खबर आहा आयज कोस्टल एरिया आसल्या कारणान ते मोबायल टॉयलेट ही सिस्टम आमी आतां डिस्कस केला पडली आनी ट्युरिजम मिनिस्टर विथ MLA CM मूव करतले अप्रुवल आनी फुडल्या सिजन जावच्या पयलीं ते मोबायल टॉयलेट उपलब्ध करून लोकांक दिवपाचें आमचें मेन अजेंडा आहा। इट इज अ मेन हें प्रायोरिटी दिवपाक आनी जी कामां उरल्यात तुमकां खबर आहा की 2 सुप्रीम कोर्टान आमचे मॅटर आहा SLP स्पेशल लीव पिटिशन ते एक बागवाडा विसर्जन पॉयंटाचे तशेंच एक मुसुंडेचे जे हायकोर्टान आहा आतां SLP फायल केला सुप्रीम कोर्टान आनी ती सुप्रीम कोर्टान वयतली। सो विठ्ठलदास वाडा जी शमशान भुमी आसा तेजी आनी तुमकां खबर आहा वाटो भायल्यांनी जे गांवां भायले म्हटल्यार इन्वेस्टर येता तांकां हांव सांगूंक सोदता की तुमी जेन्ना इन्वेस्ट करता तेन्ना लोकांचे वाटो घरां हे लक्षांत दवरून घ्या आनी तांकां अशें करूंक नाका की ते पंचायती घेवन थंय आमच्या लोकांक त्रास केले आमी सहन करून घेवचे ना आनी जी कारवाय आहा जी गव्हर्मेंटा अंडर एज पर द लॉ ऑफ द एक्ट द सॉयल ऑफ द लॉ त्या प्रमाणे कारवाय करता। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।